नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार हांव गौरीश परबा वावणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो 50वा जल्मदीस मनयलो व्हडा दबाज्यान। सामाजीक कार्यावळी सयत वेगवेगळ्या उपक्रमां वरवीं गोंयभर तरेकवार कार्यावळीचें आयोजन। शिरगांवा लयराय देवीच्या जात्रेची सुरवात। देवळांत मोगऱ्यांचो परमळ। धोण अग्निदिव्याक सज्ज। भाविकांच्यो देवीचें दर्शन घेवपाक लायणी। आयज म्हापशेच्या मिलाग्रीस सायबिणीचें फेस्त। सायबिणीक तेल घालपाक आनी बेसांव घेवपाक भाविकांनी केल्ली व्हडा प्रमाणांत गर्दी। माड्डो शिगांव गांवांतलो बंधारो जाला कुमकुमत। बंधाऱ्याचें काम अत्याधुनीक पद्दतीन करचे थळाव्या लोकांची मागणी। अटल सेतू येरादारी खातीर उक्तो करून लेगीत पर्वरी पणजे महामार्गाचेर येरादारीची कोंडी। आनी मडगांवां बेशिस्त पार्किंगे खातीर येरादारीची जाता कोंडी। गाडयांची बेशिस्त पार्किंग करप्यांचेर कारवाय करात, थळाव्यांची मागणी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचो आयज 50वा जल्मदीस। ताच्या वाडदिवसाच्या फाटभुंयेर भारतीय जनता पार्टीन गोंयभरांत वेगवेगळ्या सामाजीक कार्यावळीक घडोवन हाडिल्ल्यो। मुखेलमंत्र्यान वाडदिवसाची सुरवात लयराय देवीचें दर्शन घेवन केलें। म्हापशा मिलाग्रीस सायबिणीचें ताणें दर्शन घेतलें। भाजपा मुख्यालयांत लेगीत तांच्या वाडदिवसाच्या निमतान खासा कार्यावळींचें आयोजन केल्लें। गोयच्या लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले श्री लयराय देवीच्या जात्रेक उमेदीन सुरवात जाली। सोमारा फांतोडेच्यान वेगवेगळ्या वाठारांतल्या भक्तांची पावलां शिरगांव वळपाक लागली। दनपार मेरेन भक्तांची प्रचंड गर्दी आशिल्ली। जात्रे निमतान पुराय शिरगांव वाठार मंगल आनी भक्तिमय वातावरणांत न्हांवन गेला। धोण भक्तांच्या साक्षीत जात्रेच्यो परंपरा आनी विधी सध्या सुरू जाल्यात। तेरा वर्सां उपरांत श्री लयराय देवी आनी मिलाग्रेस सायबिणीचें फेस्त एकाच दिसा आयलां। म्हापशा बाजारांत खाणावळींत उपयोग जावपी सगळ्या तरेचे सामग्री मेळटा। तशेंच मिलाग्रेस सायबिणीच्या फेस्ताक लागपी सगळ्या मेजवानीच्या सामानाची म्हापशा फेरी भरता। मिलाग्रेसच्या इगर्जेंत इस्टराच्या तिसऱ्या दिसा म्हणजे तिसऱ्या सोमारा किंवा 16व्या दिसा हे फेस्त जाता। कॅथलीक तशेंच गोंयचे हिंदू लेगीत अवर लेडी ऑफ मिलाग्रेसची पुजा करतात।
हिंदू मानतात की मिलाग्रेस सायबीण ही देवी मीराबाईचो अवतार आसा आणि देवी लयराईची भयण. वैशाख शुद्ध पंचमीच्या दिसा लयराई देवीची जात्रा शिरगांवां व्हडा दबाज्यान साजरी जाता आणि कांय दिसांनी अवर लेडी ऑफ मिरेकल्सच्या फेस्ताक सुरवात जाता. दूधसागर न्हंयतल्यान उदका बरोबर झाडां खडी व्हडा प्रमाणात व्हांवून आयिल्ल्यान माड्डोळ शिगांव गांवांतल्या बंदाऱ्यान मोठ्या प्रमाणात गाळ साचून उरता. ताका लागून गोंयच्या घरांनी उदक भरता अशी माहिती पंच वांगडी प्रसाद गांवकारान दिल्या. ह्या बंदाऱ्याची दुरुस्ती नव्या तंत्रगिन्यानाचो वापर करून करची अशी मागणी थळाव्यांनी सरकारा कडेन केल्या. आमच्या हांगा दुधसागर न्हंय असल्या कारणान मोठी मोठी झाडां येता आनी ती बंदाऱ्या लागता, सो ते उदक येता ते सगळे अशें सांठोवन उरता आनी जे कितें येता हे खडी ती सगळी येवन हांगसर एक कडेन जावन उरता. आमच्या कामां सगळे फ्लो तो हे सायडीच्यान खडी पडले कारणान फ्लो सगळो ते वटेच्यान वयता. आमच्या कामां सगळ्याक उदक भरता. प्रत्येक लोखणाचो तर हे करून तर तो परत एकदां परत काडपाक मेळटा, नट बोल्डिंग जावन तो परत अशें काडपाक मेळटा जाल्यार बरो जाता. उदक गांवां येवपाक कारण फक्त बंदाऱ्या लागून बंदाऱ्या व्हडली व्हडली झाडां लागता आनी मदीं जे पळय व्हांवून येता वयर फातर भितर ते वयर तेजे खूब मोठे उपर जाल्ले कडेन आहा. ताका लागून हे गेल्ले वर्सा पयल्या वर्सा गांवां उदक भरलें तेन्ना हे बंदाऱ्याचे खांबे कट करून ताका कितलोय उपाय मागीर परत गिमा करपाक उपाय आसता जाल्यार गव्हर्मेंटान करचो ही एक मागेली सामकी शासनाक नम्र विनंती सरकारा कडेन. सोमारा सकाळी पर्वरी ते पणजे येरादारीची कोंडी जाल्ल्यान लोक वरांची वरां येरादारींत आडखून उरले. पयलीं अटल सेतू बंद आशिल्ल्या कारणान येरादारीची बरीच कोंडी जाताली, पूण आतां पूल येरादारी खातीर उक्तो आसून लेगीत येरादारीची कोंडी जाताना दिश्टी पडटा. ह्या कारणांत कामाक वचपी लोकांक कामार पावपाक उशीर जाता आनी हेर कामां खातीर भायर सरिल्ल्या लोकांची गैरसोय जाता. मडगांव शारांत येरादारी खातीर शिस्त ना. थंयचे लोक रस्त्याच्या दोनूय वाटेन गाडयो कशाय कश्यो पार्क करतात. अश्यो बेशिस्त गाडयो पार्क करप्यांचेर येरादारी पुलीस कसलीच कारवाय करिना. फकत हेल्मेट घालिना तांकां दंड दितात अशी कागाळ थळावे लोक करतात. PIन मडगांव शारांत एक फेरो मारून पळोवचो आनी बेशिस्त गाडयो पार्क करप्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी थळावो नागरीक दिनेश काकोडकरान केला. आतां हांव एक्चुली फातिमाक इस्कॉला फाटल्यान आसा, ते पंप आहा बिचीलकरालो. तेन्ना ही वन वे आसा, ऑलरेडी सिग्नल बी आहा थंय. ऑन रेड वे म्हळ्यार लेफ्टानूय पार्किंग केला, रायटानूय पार्किंग केला. तो मिडल इल्लोसो रस्तो उरता, थंय कोणा पुलिसीचें हेंच ना. हांव मागता PI कडेन तेणी एक टर्न मारून आख्खे सिटी भितर पोवचें. तातो थंय लेफ्टान पार्किंग आहा, रायटानूय पार्किंग आहा, तो मदीं कंजेस्टेड जाता. अशें करून आतां कितें म्हणून कांय कळना. फकत रिंग रोड ते एका पॅडान थंय खाली तो म्हाका दिसता पार्किंगाक बांदलेल्या भशेन बांदलेलो आहा. आतां सगळे टोटल जर सर्वे केलो जाल्यार आमकां 2 व्हिलरांक ओन्ली बिकॉज ऑफ हेल्मेट तालावन दिला. सर्वे काडून तो पळोवचो कितली जाणांक 4 व्हिलरां तालावन दिला तो. आनी आमचे 2 व्हिलर ते मार्केटान गेले पॅडा कडेन 5-6 जाण पुलीस आसतात. ओन्ली ते हेका दिता कित्याक हेल्मेटाक लावन दिता. तेंच्यांनी ते PIन तेजो हें काडून पळोवचो. एक पसून 2 व्हिलर गाडयेचो पार्किंग फायन मारना. आतां पेडा कडेन येता तर पेडा कडेन 4 गाडी आहा, थंय पुलीस आसा थंय तालाव मारपाक, पूण तांकां ती गाडी काडपाक दिसना. रायटानूच आहा. अशें करून मडगांव आमचे सिटी म्हळ्यार ट्रॅफिक जाम. हांकां जर तुमी फायन दिल्ले आशिल्ले न्ही, कम से कम दिसाक 7-8 हजार रुपया तरी मेळटा आशिल्ले. आनी ते पॉश लोक 4 व्हिलर घेवन ते पॉश लोक, आनी तांकां तुमी आमची हें येतली बरी डिसिप्लीन येतली. गाडी बाबा आमी हे सायडीन दवरची न्ही म्हणून जर फायन दिली जाल्यार हे भशेन गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू येवपाक शकता.
मुनांगवाडा मोरजे फाटले 15 ते 20 दीस जाले उदकाचो उणाव आशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी पंप ऑपरेटराक घेराव घातलो. PWDच्या जीईक फोन केल्यार तो फोन उखलिना. आमदाराकूय कांयच पडून गेल्लें ना. बाकीच्या हॉटेलांनी सगळे कडेन उदक पावता पूण आमकांच उदक कित्याक पावना अशें विचारल्यार हाका विचारा आनी ताका विचारा करून कामचोरपणां करतात. कॉन्ट्रॅक्टराचो तर पत्तोच ना. आमचो उदकाचो प्रश्न सुटावो करतलो तरी कोण असो प्रश्न सध्या लोकांक पडला. वास्को पुलीस वेळसावच्या नुस्तेकारां मदीं डबल ट्रॅकिंगाच्या नांवान झगडे लायतात असो आरोप काँग्रेसीच्या वांगड्यांनी केला. 2 जाण नुस्तेकारां मदीं झगडे लावन एका नुस्तेकारान 10 जाणांनी तांकां मारिल्लो. ह्या प्रकरणाक त्या 10 जाणांक अटक केली. पुराय वेळसावचे लोक काँग्रेसीच्या वांगड्या सयत वास्को न्यायालयांत सुनावणे खातीर गेल्ले. सोमारा ह्या 10 जाणांक बेल मेळ्ळी. CCTV आसून लेगीत पुलीस कांयच कारवाय कित्याक करिना अशें वास्कोच्या काँग्रेसीचें म्हणणें आसा. That also we are strongly condemning because in solidarity with the fishermen, amcho leader of the Congress party Mr. Orville Dorador Rodriguez and Mr. Allenso had gone to the police station. And though one individual starts threatening them and then comes and assaults Mr. Orville very badly. And they CCTV char poila. The sad part is this is supposed to be the best police station in Goa, and here within 5 meters of where the PI is sitting, thoi tor yun ek innocent person and a leader of the Congress tajer assault zata. I think so there is something drastically wrong. Ye policean should have acted ice person and act karung na. They are more interested in some other thing and giving a twist saying that it is double tracking issue. Sorry, we condemn this type of things which are being, either it is some pressure coming or some other reasons. आयज पासून ताणें एक्शन घेवंक ना. एक एडवोकेट येवन वन बायस्टँडराक मारता, ताणें कंप्लेन घालें जाल्यार why police have not taken him into custody? The person who has assaulted Mr. Orville should have been taken into custody. And आमकां कळून येता he's got a history of such antisocial element. So this shows that somewhere either police are under pressure or they are acting in a very indifferent manner, in a partial manner. Police false cases घालून हे जे लोक फिशरमॅन जे डबल ट्रॅकिंगाचे इश्यू घातला मिक्स केला, जे लोकांक ते डबल ट्रॅकिंगाचेर जे हे एजिटेशन ते लोकांक आज टार्गेट करता. आज जरी तर PIआन पयले आमचे कॅप्टन बाबान सांगला तेजेर एक केस केल्ली म्हूण पयले जाल्यार हे मनीस इन्स्टिगेट करताले जाल्यार तेंचे कितें एक्शन घेतला घेवंक ना. दे आर ओन्ली टार्गेटींग पीपल हू केअर अबाउट गोवा. आज जे गोंयचे पासत झुजता ते लोकांक आज टार्गेट करूंक लागले. आज कोर्टान पळय तेंची बेल कितें आसा, क्रिमिनॅलिटी सुरयो मारल्या कितें केला. They should be out that day only on Friday itself. I don't know what is happening. We have full faith in judiciary. I think they should be 7 are already released. And 3 जाणां आतां ओडेजांक आर्ग्युमेंट आहा 3 dogs. So the others are released. So we have full faith and the argument will happen. Odezang will get the verdict. What is hopefully they will be released. And we condemn this what has happened, and we are totally behind with the fishermen of Goa. पणजी उद्योग भवनाचो गाडी पार्क करपाचो वाठार साबार सरकारी खात्याच्या 15 वर्सां मायज जाल्ल्या आनी बिनकामाच्या गाडयांचो राबितो जाला. हांगासर वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांचे सुमार 6 चारचाकी गाडयो कितल्योश्योच तेंप धुल्ल खायत पडल्यात. ह्यो गाडयो पावस आनी वताक लागून कळमेल्यात आनी हुंदीर आनी हेर दुयेंसां पातळपी जनावरांचें घर जाल्या. हांगासर वाडिल्ल्या जळांनी डेंगू मलेरिया सारकी दुयेंसां पातळपाची शक्यता आसा. संबंदीत खात्यांनी ह्यो गाडयो पावसा पयलीं स्क्रॅपात दिवच्यो अशी मागणी लोकांनी केल्या.
पणजे मळावयल्या रुआ दी ओरेमीन सिवरेजीचें उदक आयिल्ल्या कारणान तो बरोच दूशीत जाला. सिवरेज कार्यालयाचें लक्ष नाशिल्ल्यान हो प्रकार दिसान दीस वाडत आसा. ह्या वाठारांतल्यान वतना नाक दाबून वचचें पडटा. तशेंच दूशीत उदकांतलें नुस्तें कांय जाण बरें नुस्तें म्हणून विकपाक व्हरतात. ताका लागून लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम लेगीत जावपाक शकता अशें पणजे महापालिकेचे आदले नगरसेवक शुभम चोडडकर हाणें म्हटलां. हो प्रश्न पावसा पयलीं सुटावो करपाची तांणी मागणी केल्या. इश्यू म्हणजे कितें आसा आमी एवरी इयर आमी कॉर्पोरेटर वर्सान वर्स मळ्यान पावसा पयलीं अशी इन्स्पेक्शन आमची चालूच आसता आनी खंय कितें पावलां हेजेर एक आमी नियाळ घेता. तसोच आमी घेवपा जाय. पूण ह्या फावटी एक मातशे विचित्र प्रकार घडलेलो आहा. गेल्या वर्सा जे पावसान बुडलेले थोडे एरियाज पयल्यार ह्यो प्रत्येक जरगतीचेर बुडत आसा. म्हणजे गिमान सुद्दां बुडिल्ले आसा. ह्यो आमी WRDक खंयसर चुकता हें तांकां दाखोवन दिल्लेलें आसा. आनी जरी तेंच्यांनी पंप स्टेशन घातलां पूण जायत्यो गजाली थंयसर कनेक्ट करपाक त्यो केल्लेल्यो ना. आनी पयल्यार आयज पयल्यार म्हणजे 1-2 दीस पयलीं जेन्ना जरगत जाल्लेली त्या वेळार सुद्दां हांगा थोडे एरियाज बुडलेले. म्हणजे जशे की पिडये कडेन आसात, ते पिडये कडली फाटली थोडी घरां आसात, हांगा बांदार आसात, नेवगी नगरार आसात, ह्यो सगल्यो गेल्ल्या. त्याच बरोबर आनी एक सॅवेज डिपार्टमेंट म्हाजे जर डायरेक्ट एलिगेशन आहा की इवन सॅवेज डिपार्टमेंटाची सॅवेज हितून रिलीज जाता. आनी ही रिलीज केल्ली सॅवेज ह्या ड्रेनांतल्यान वयर ट्रेनी कवर आसल्या कारणान कळना. कारण कशा ज्या तरेन सॅवेज 24 वरां ह्या फाटल्या 8 दिसांक हांगा येवपाक लागलेली आसा पळय तेवयल्यान क्वेश्चन मार्क येता. कारण जर तर एखाद्या एक अशें धरुया 10, 15, 20, 30, 40, 50 घरांक सुद्दां जर सॅवेज कनेक्शनां ना, जर सॅवेज जर तेंच्यांनी रिलीज केली ट्रेनांनी सुद्दां जाल्यार इतली 24 अवर्स येवंक शकना. ही पयले 1000, 1500, 2000 लोकांची सॅवेज इतली तरेन प्रमाणान येता. हेजो अर्थ खंय तरी सॅवेज डिपार्टमेंटाची सॅवेज भायर येता. बरें, दुसरें ते गॅराचो एक प्रोजेक्ट फुडें आसा पळय, गॅरा कसलो तरी इम्पेरियम काय कितें तरी ते नेवगी नगरान, थंयचो आमी तेंचो ट्रिटमेंट प्लांट वचून पळयलो. थंय पळयल्यार तेंच्यांनी ते डायरेक्ट काडून रिलीज ह्याच क्रिकान हितून सोडलेल्या ड्रेनीन सोडलेल्या. थंयसर कन्सर्न कोण मनीसूय ना आन्सर करपाक. ते सुपरवायझराक विचारलेलो तो सुपरवायझर म्हणटा नहीं बहुत दिनों से इधर बंद है. बहुत दिन कितना महीना हो गया, साल हो गया, नहीं मालूम नहीं कब से है, मैं ज्वाइन किया तब से, उसके पहले से. म्हणजे अशी उडवाउडीची उत्तरां कोण आन्सर करपाक तयार ना. हेल्थ डिपार्टमेंटान तांकां नोटीस इश्यू करता म्हटल्या. पूण हें जाता कितें धरून हांगचें जें उदक ह्या ज्या पोयक येता ती जर तुमी पळय ग्रे लेवलचो सारको जो हें जाल्लो हातून मागीर फुडें त्या पोयन आनी पोयच्या ओरेम क्रिकान ह्या सगळी सॅवेज वयता. हितून पळयल्यार कशें लोक पळयल्यार हितून फिशींग करता आनी फिशींग करून पणजे बाजाराक नुस्तेंय विकता. फाल्यां काय केदो व्हडलो प्रॉब्लम जावंक शकता हें चित्र पळयल्यार तुमकां सारकें कळटलें. युवा मोर्चा शिरोडा पंगडान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या 50व्या जन्मदिसाच्या निमतान शाळेच्या विद्यार्थ्यांक पुस्तकां वाटली. हेर वाठारांत झाडाची रोपां वाटली. तशेंच शिरोडा गांवांतल्या वानरमारी वाड्याचेर गोड खाणां वांटून तांच्यांनी मुखेलमंत्र्याक जन्मदिसाची परबी भेटयली. त्यांचो एक प्रोग्राम आशिल्लो जो ल्हानाच्या ल्हान गांवांत वचून लोकांच्या पर्यंत पावून तेंच्या बरोबर आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताचो बर्थडे करपाक सेलिब्रेट करपाचो असो प्रोग्राम आशिल्लो. त्या निमतान आमी आमच्या MLA श्री सुभाष शिरोडकर यांच्या मार्गदर्शनान आमी आयज हांगा माकडमारी समाज यांच्या फुड्यान येवन आयचो हो CMचो बर्थडे सेलिब्रेट करपाचें चिंतलां. डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो लाडको मुख्यमंत्री हेजो 50वां बर्थडे आसा आनी आयज गोंयभर हो बर्थडे सेलिब्रेट करता. आनी त्या निमतान आयज आमी सकाळी आमच्या शिरोडा मतदारसंघात सुभाष शिरोडकराच्या वतीन आनी आमचे युवा मोर्चाचे सगळे कार्यकर्ते आनीक भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, शिरोडा विलेज पंचायतीचे सरपंच हेजे वतीन सगळे सरकारी प्राथमीक विद्यालय भुरग्यांक बारकेल्या तांकां सगळ्याक युनिफॉर्म गणवेश वांटप जाले आनी तांकां थंय नोटबूक वांटप जालें. आनी आयज आतां आमी हे वेळार हांगा आमचो एक माकडमाऱ्यांचो एक वाडो आसा तो फेमस आसा. त्या वाड्यार आमी आयज हांगा तांकां एक बर्थडेच्या निमतान फ्रुट्स आनी एक फळावर दिवपाक आयिल्ले आसा. तेन्ना ते तुमी हे सगळे लोकांनी आमचे ग्रहण करून घेवचे इतलें सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या जन्मदिसाच्या निमतान भाजप आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघात वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. ह्या दिसाच्या निमतान मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर हाणें मुरगांव वाठारांतल्या 12 नितळसाण कर्मचाऱ्यांचो भोवमान केलो. उपरांत 70 विद्यार्थ्यांक बूक आनी युनिफॉर्म्स वांटप केले. जाल्यार बायलां खातीर केक करपाची सर्त आयोजीत केल्ली.
पळय आयज एक 24 एप्रील हो एक म्हाका दिसता एक बरो दीस, कित्याक ह्या दिसाक आमचे गोंयचो लाडलो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जल्माक येयलो 24 एप्रिलाक. आनी आयच्या दिसाक आमी पळयता कित्याक आयज आमची शिरगांवची जात्रा आसा, मिलाग्रिस्ताचें फेस्त आसा. तशेंच आयज आमचो देशाचो व्हडलो खिलाडी सचिन तेंडुलकर जो आयज 50वां वाडदिवस. सो आयज अशा एका दिसाक आयज आमकां खूब उमेद भोगता कित्याक आयज आमच्या गोंयचो लाडको चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचो वाडदिवस आनी ती एक ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेळिल्ली आसा. त्या निमतान आयज आमी आमच्या सीएमाचो बर्थडे सेलिब्रेट करपाक लागून जाता त्या प्रमाणे एक बारीक लोकां कडेन पावपाक, जेंकां केन्ना कोण रेकॉग्नायजेशन दिना, तांकां जेन्ना इम्पॉर्टन्स मेळना अशे पद्दतीन आमी हो बर्थडे सेलिब्रेट केलेलो आसा. ताच्या लागून पयल्या पावल्यार आमी जितली आमची MMCची वर्कर्स आसलेली, जे आयज आमचे सरावंडींग, जे आयज आमच्यो एरियाज क्लीन दवरता, जे समाजाक वावुरता, जे क्लिनिनेस मेंटेन करता, आयज तेच्या लागून आयज आमची सिटी क्लीन उरता. अशा वर्कर्सांक आयज आमी एक 12 वर्कर्सांक आयज फेलिसिट केलेलो आसा. तांकां थोडो मान सन्मान दिवन तांकां फेलिसिट. सो आयज ते एक ऑपॉर्च्युनिटी घेतला आमी बारीक लोकांक. तशेंच आमी स्कुलाच्या भुरग्यांक युवा मोर्चाच्या अंडर स्कुलांची जी भुरगीं आसा गव्हर्मेंट स्कुलांची अशी आमी 70 भुरगीं टोटल आसा. 70 भुरग्यांक तांकां युनिफॉर्म आनी बुक्स दिल्लेले आसा, अशें तांकां प्रोवायड केलेले आसा. त्याच प्रमाणे महिला मोर्चाच्या अंडर आमी केक मेकिंग कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा आमच्या मुरगांवच्या बायलांक लागून. त्या प्रमाणे आयज सगळे जाणांनी केक हांगा डिस्प्ले केलेली आसा. सो असो एक हो एक प्रोग्राम आमी घडोवन हाडलो आसा. त्याच प्रमाणे सांजचे आमचे महिला मोर्चाच्या अंडर बीच क्लिनिंग प्रोग्राम दवरलेलो आसा, बायना बीच क्लिनिंग. तशेंच एक युनीक आमी कितें केलेलें आसा म्हणटा ती आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताची बर्थडेच्या निमतान एक पोर्ट्रेट, रांगोळी पोर्ट्रेट काडलेलो आसा आमचे लक्ष्मी नारायण टेम्पल आसा त्या हॉलान. थंयसर आमी लक्ष्मी नारायण त्या हॉलान सीएमाचो पोर्ट्रेट काडलो. सो हो एक मुद्दाम आकर्शीत आनी लोकांनी म्हाका मागता सगळ्यां कडेन की तेंच्यांनी येवन मुद्दाम हो पळोवचो पोर्ट्रेट जो आमी चीफ मिनिस्टराचो काडला. आयज फूल डे तो पोर्ट्रेट आसतलो. केप्यां बारसे शोबदोले वाठारांत सुमार 3.50 लाख रुपया खर्च करून रस्तो हॉटमिक्स करपाच्या कामाक सुरवात जाला. ह्या कामाचो शुभारंभ थळावा आमदार एल्टन डिकोस्टा हाणें केले. उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां जन्मदिसाची परबी भेटयली. ह्या वेळार आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर आनी हेर वांगडी थंय हाजीर आशिल्ले. आजच्या ह्या सुवाळ्याक हॉट मिक्सिंग आमगेले सुबदोडे वाट्यान सुबदोडे खोड्डे बेंगोडे आनी बाळ्ळी पंचायत वाठारान आज आमी सुरवात केली. एक बरो दीस आनी पयले सुवातेर हांव आमच्या गोंयच्या माननीय मुख्यमंत्र्याक आज 50वां वाडदीस ताका हांव हार्दिक शुभेच्छा दिता. 50th बर्थडे, हॅपी बर्थडे. आनीक जायत पाट हांव जेन्ना फंक्शन आसता तेन्ना सांगता जेन्ना गोंयचें सरकार जाता खंयचोय जावं तो काँग्रेसा जावं BJP जावं वाको गोंयचो आसता म्हणून. आनी जेन्ना सरकार जाता गोंयच आख्खेच उदारगत करपा आहा. आनी हांवें सांगलां जेन्ना हांव कसलेय कामां गेलां तेन्ना म्हगेलीं कामां ताळ्यार पावताय. सो ह्या दिसाक आमगेल्या माननीय मुख्यमंत्रीक हांव वाडदिसाची शुभेच्छा दिता. तशेंच जेन्ना आज आमी सुरवात करता ऑलमोस्ट 3.5 कोट्यांचें काम हॉट मिक्साचें आज स्टार्ट जालां. आनी जायत जाणांचें आतां कितें जालां जेन्ना आतां भाशण जाता आसतना आमगे भुरग्यांगे थोडे इल्लें मातशें थोडें हाय जाल्लें. कित्याक लोकांक दिसलें बाबा पयलीं सगळें काम जालें आमगे सुबदोड्यांक काम व्हरलें आनी म्हाका दिसता आज बरे दिसाक आमी सुबदोड्यांक काम कांय कारणां व्हरलें कितें जालें तेजें आमी डीप वयच न्हू. बट आज जें सुरवात जाता आनी म्हाका दिसता आमी जेन्ना काम बरें कोताय तेन्ना एकठांय रावन काम मुखार व्हरया. ठाणे वाठारांत सुमार 3.50 लाख रुपया खर्च करून वाळपय ठाणे रस्त्याचें काम पुराय जालें. फाटलीं कितलींशींच वर्सां रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केली. पर्येचे आमदार देविया राणे तशेंच वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणे तशेंच पंचायतीन ह्या रस्त्याची दाखल घेवन एकूण 3 म्हयन्यां भितर हें काम पुराय केल्ल्यान थळाव्यांनी उपकार मानले.
मुखेलमंत्र्याच्या जन्मदिसाच्या निमतान आल्तींच्या फायन आर्ट्स कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांनी मिरामार दर्यादेगेचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे भव्य अशें रेंव शिल्प फक्त 2 दिसां भितर तयार केले। ह्या महाविद्यालयाच्या शिल्पकला विभागाचे शिक्षक राजेंद्र म्हार्दोळकर हांच्या फुडारपणा खाला 10 विद्यार्थ्यांनी ह्या रेंवेचे शिल्प तयार करून जन्मदिसाच्या निमतान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां आगळी वेगळी अशी भेट दिली। आल्तींच्या फायन आर्ट्स भुरग्यांनी हे रेंवेचे अशें शिल्प केले। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो 50वो वाडदिवस आशिल्लो त्या निमतान आल्तींच्या फायन आर्ट्स कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांनी मिरामार दर्यादेगेचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे हे भव्य अशें रेंव शिल्प आनी ते सुद्दां फक्त 2 दिसां भितर तयार केले। हे रेंवेचे शिल्प तयार करपाक तांकां 2 दीस लागले अशें ह्या शिल्पकला विभागाचे शिक्षक राजेंद्र म्हार्दोळकर हाणें सांगलें। तर ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन। मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।